विसावा तुमकां येवकार. CPI आनी CPM मेळून येता त्या विधानसभा वेंचणुकेत 7 सीट घालपाचे आसात. CPIक 5 जाल्यार CPMाक 2 सीट दिल्यात. CPIचो सरचिटणीस कॉम्रेड क्रिस्टोफर फॉन्सेकान बिरेस्तारा पणजी ही घोषणा केली. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीन बिरेस्तारा पत्रकार परिषद घेतली. CPIचे सरचिटणीस क्रिस्टोफर फॉन्सेका, चिटणीस राजू मंगेशकार आणि प्रसन्न उट्टगी या वेळार माचेर आशिल्ले. CPI, Communist Party of India and CPIM together are contesting 7 assembly constituencies. क्रिस्टोफर फॉन्सेका पणजेच्यान जाल्यार पीटर पिरीस सांताक्रूजच्यान वेंचणूक लढयतले. साळगांवच्यान गजानन नायक उमेदवार आसतले. प्रियोळच्यान श्याम गावडे उमेदवार आसतले. सावर्डेच्यान CPMचे नरेश शिगांवकार उमेदवार आसतले. सांखळे आनी मयेचे उमेदवार थारपाचे आसात. विलेज ग्रुपाचे उमेदवार बरे असल्यार तांकां कम्युनिस्ट पक्ष तेंको दितलो. If we find that the candidates put up by the village groups are credible, they have a clean record, and there is no vestedness in them, then perhaps we will support them. प्रुडंट मिडिया खातीर आमचो खबरांकार जेसन सुवारीस आनी चलचित्र खबरांकार ओमकार फळारी. पोर्तुगीज तेंपासावन आशिल्ले शारांतले गाडे महापालिका काडटा म्हूण पणजेचे कांय गाडेकार तिडकल्यात. सुप्रीम कोर्टाचो आदेश आसतना महापालिका पुलिशेक घेवन बळजबरीन गाडे मोडटा असो आरोप गाडेकार करतात. लोकांक आडखळ करतात ते बेकायदेशीर गाडे काडपाचो आदेश पयलीं हायकोर्टान दिल्लो. शारांत गाड्यांचे वाठार थारायतना ह्या गाडेकारांचो महापालिकेन विचार करचो अशें उपरांत सुप्रीम कोर्टान दिल्ल्या आदेशान म्हळां. गाडेकार म्हणटात पणजी महापालिकेन सध्या दादागिरी चलयल्या. पोर्तुगीज तेंपासावन कांय जण गाडे घालून धंदो करतात. ते काडपा खातीर कोर्टात केस चलताली. कोर्टान ते गाडे काडपाचो आदेश दितकीच महापालिकेन शारांतले सगळे गाडे काडले आनी तांकां नव्या मार्केटांत सुवात दिली. कांय गाडे अडखळ जायना म्हूण तशेंच दवरिल्ले. मात आतां तेय काडपाक लागल्यात. गाडेकार म्हणटात पुनर्वसणुके वेळार महापालिकेन गाडेकारांचो विचार करचो म्हूण सुप्रीम कोर्टान आदेश दिला. तरी पुलिसांक घेवन फोर्सान गाडे काडटात. आज पर्यंत हांवें एप्लिकेशन केलें आसा तेणे म्हाका नोटीस धाडला म्हाका लायसन ते रिन्यू करिना. पण बाकीचे जे लायसन आसा 4 लायसन ताणें रिन्यू केल्ले आसा आनी बाकीचे हे चेडवाचे पयशे घेतल्यान दवरल्या 6,000 आनी ताका रिसीप्ट दिला. आनी एकट्याक आमच्या कुंडेकर म्हणून आसा तेजे 7,000 घेतल्या ताका होल्डार दवरल्या आनी बाकीच्या लायसन ते दिना. आनी कितें सांगता येयल्ले आसा ना म्हणटा आमी कोणाक रिन्यूवल दिवंक ना म्हणटा. येयल्ले आसा पडटा आनी कोर्टाक हे सांगता आमी खंय रिन्यूवलाक येयत ना. काल म्हाका येयले म्हाज्या चेड्याक म्हाका डायरेक्ट असो बॅगाक उखलून पयलीं म्हाजी गाडी भितर चेड्याची गाडी भितर घातली. मागीर म्हाज्या चेड्याक घातलो भितर आनी म्हाका घातलो सुण्यांक घाल आमकां आनी म्हाज्या चेडूं सायडीक उबे आसल्यार तेच्या हातीक हट जाल्ले आसा. तर पुलिशेन आमकां पुलिशेन दवरले आनी मिनवायल हेंच्यांनी म्हाजो गाडो मोडला सगळो. पत्रकारांक मेळ्ळ्या उपरांत गाडेकारांनी पालिकेच्या आयुक्ताक घेराव घालून जाप विचारली. If they want, okay, fine, I will give intimation. Actually, but we are not bound to give intimation. We are not bound to give. No, we are not bound to give intimation. But okay, if they want, fine, I'll give them. Most of the time, I was very sympathetic to their cause, and I'm still sympathetic to their cause because I know that is the source of livelihood. गाडेकार म्हणटात त्यांच्या पोटार महापालिकेन पाय दवरला. आमच्या गाड्या काढा आणि आमकां एक 20-20 लाख दिया, 25-20 लाख दिया. आमी खोशी त्या तुमकांय त्रास ना न्हू. ताका आतां हांवें एप्लिकेशन मूव केला तो ना म्हणटा. हांवें केला एप्लिकेशन मूव 24 नाल्यार हांवें आमकां असं रिटायरमेंट हो दी आनी म्हयन्या आमकां 10,000 कंपनीचो दी म्हणून आमी आसा चड काबार घेता न्हू. तुमी लीप जाले आमच्या गाडी तुमकां त्रास जाता, जे खाती गाडी तुमकां त्रास जाता. पणजेच्यान आमचो खबराकार देविदास कांबळी आणि चलचित्र खबराकार सुशांत पळ. वास्को सड्यार GRB कॉलनीत रावपी लोकांनी बिरेस्तारा उदका पुरवण खात्याच्या अधिकाऱ्याक घेराव घालून ताका घाम काडलो. बायणा रावपी ह्या लोकांची GRB कॉलनीत पुनर्वसणूक केल्या. मात फाटले 6 म्हयने जाले तांच्या नळाक उदक येना. सड्यार GRB कॉलनीत रावपी लोकांक फाटले 6 म्हयने सारखे उदक मेळना. त्या खातीर बिरेस्तारा ह्या लोकांनी उदका पुरवण खात्याचेर मोर्चो व्हेलो. असिस्टंट इंजिनियर ऑफिसांत नाशिल्ल्यान लोकांनी तंत्रीक सहाय्यक आनंद वागुर्मेकाराक घेराव घालो. घेराव घालपाक बायलां आनी भुरगीं व्हडा संख्येन आयिल्लीं. उदका पुरवण सारकी जातली अशें बरोवन दियात असो आग्रो लोकांनी धरिल्ल्यान वागुर्मेकारान तांकां तशें बरोवन दिले. फाटले 6 म्हयने नळाक उदक येना देखून लोकांचे हाल जातात अशें लोकांचें म्हणणें आसा. 6-7 म्हयने थिंगा वचून रावता लोक सगळो. उदक सारकें ना थिंगा. मेन म्हणल्यार उदकाचे चड प्रॉब्लम. उदक म्हणल्यार ते एक टँकर हाडटा केन्ना 2 टँकर हाडटा
केन्ना उदक येना थिंगा 2 कोशी 3 कोशी उदकान कितें जाता भुरगे बाळा आसा न्हू घरा कडेन 2 टाकी आता है पानी का टैंकर एक एक दिन एक आता है ऐसा सब लोग क्या करने का आदमी लोग काम को जाता है औरत लोगों को टेंशन रहता है ना सर 256 घरां आसा 2 टँकरां आमकां कोणा कोणा उदीक पावतले पयला सिंटॅक्सान इल्ले इल्ले उदीक आसता ते बाबा आमी न्हावपाचें कितें भुरग्यांक इस्कॉला व्हरतना तांकां न्हावपाक कशें तांकां कपडे धुवपाचे कशे। पहले हम लोग यहाँ पे बायना में रहते थे, बायना बिहाइंड शाफी मस्जिद के पूरा 4 लेन हाईवे में जो सब हमारे घर डेमोलिश किए, हमको शिफ्ट किए सड़ा में जीआरपी कॉलोनी में। वहाँ पर पानी का व्यवस्था कुछ नहीं है। जीआरबी कॉलनीत रावपी लोकांक आता दिसाक अर्धवर उदक सोडटले अशें तंत्रीक सहाय्यक आनंद वागुर्मेकारान सांगले। आता तांकां परत आमी सांगलेलें आसा की फाल्यांच्यान एक अर्दवर उदक तुमकां रेगुलर आमी तुमच्या टाकयेन सोडटले, त्याच बरोबर टँकरी आसा रेगुलर तेवूय घालतले। तश्योच तांकां एरियेन 2 बोरवेली ऑलरेडी पास जाल्ल्यो आसा गव्हर्मेंटान, त्यो जातकूर कन्स्ट्रक्शन तांचें जातकूर त्योय बोरवेल तांचे टाकयेक कनेक्ट करतले दोनी सायडींतल्यान ईस्ट आनी वेस्ट। अशें केल्या नंतर तांगेलो परमनंट प्रॉब्लेम ह्या फुडें सॉल्व जातलो। वास्कोच्यान आमचो खबरांकार सुरेंद्र मडकयकार। येता ती विधानसभा वेंचणुकेत वाळपय विश्वजीत राणे आड उबो रावपाचो आदलो आमदार बंडू देसाईन थारायला, मात ताचो पक्ष निश्चित ना। काँग्रेस भाजपा नाच जाल्यार अपक्ष म्हणून वेंचणूक लडोवपाची तयारी बंडून केल्या। ताका विश्वजीत राणेच्याच कांय कार्यकर्त्यांनी उबो राव म्हणून फुडें काडला अशें तो म्हणटा। विश्वजीत प्रतापसिंह राणे आपल्याक खूब वायट उलयला, त्या रागानच आपूण परत राजकारणात येता अशें बंडू म्हणटा। पर्रीकारान भाजपाच्या तिकिटीचे आश्वासन दिला असो दावो तो करता। विश्वजिताच्याच कार्यकर्त्यांनी आपणाक फुडें केला अशें बंडू म्हणटा। पूण ज्या मनशान म्हाका धमकी दिली, अनेक वायट ते शब्द वापरले, त्या शब्दांक लागून हांव परत राजकारणात सुरवात केली। वाळपयचो लोकप्रतिनिधी जो आमदार आहा तेंचेच कार्यकर्ते आनी बरे निश्ठावंत लोकांनी म्हाका सांगलेलें आसा, तूं फुडें सर, आमी तुज्या फाटल्यान निश्चित आसा। बीजेपी कडेन तुमची बोलणी जाल्लेली आसा? अशी बोलणी जाल्ली आसा। बीजेपी कडेन बीजेपीन तुमकां कितें आश्वासन दिता तशें? आश्वासन दिल्लें आसा। कितें म्हणून आश्वासन? पळोवया, विचार करुया तुजो। तूं सिनियर आसा, तुका अनुभव जास्त आसा आनी पयलीं तूं आमदार आसलो, मिनिस्टर आसलो, त्या कारणान लागून तुका तिकीट मेळोंक शकता। अशें आमचे लिडर मनोहर पर्रीकारान सांगलेलें आसा। गेली 10-12 वर्सां राजकारणांतल्यान पयस राविल्लो बंडू आता अभयारण्य, शेतकी, कुमेरी सारकेले विशय घेवन वेंचणूक लडोवपाचो विचार करता। भलायकी खात्यान नोकरेक अर्ज घाल्ल्या उमेदवारांक बंडू देसायान बोगस लेटरां धाडल्यात असो आरोप विश्वजितान बुधवारा केल्लो। बंडू म्हणटा ते प्रकरण विश्वजिताच्या आंगार आयला, पूण तो ते आपल्याचेर धुकळटा। विश्वजिताक वाळपय मतदारसंघात घाम काडपाची तांक आपणा भितर आसा, ताका लागून तो भिवन ही सगळी नाटकां करता अशें बंडू म्हणटा। वाळपयच्यान आमचो खबरांकार उदय परब। आता घेऊया आनीक एक व्यावसायिक विसव।